परवरी एका शाळेतल्या 6 वर्षाच्या चलयेचेर स्कूल बसीत विनयभंग जाल्ल्याची घडणूक मुखार आयल्या। या प्रकरणात परवरी पोलिसांनी दुबावित आरोपी अल्ला बख्श सय्यदाबादे उर्फ बक्षी या 46 वर्षाच्या दादल्याक अटक केल्या, तसेच ती गाडी पोलिसांनी जप्त केल्या। पळयात गोंयांत गुन्यांवकारी घडणुकांनी भर पडत आसा। परवरी एका शाळेतल्या 6 वर्षाच्या चलयेचेर स्कूल बसीत विनयभंग जाल्ल्याची घडणूक मुखार आयल्या। या प्रकरणात परवरी पोलिसांनी दुबावित आरोपी अल्ला बख्श सय्यदाबादे उर्फ बक्षी ह्या 46 वर्षाच्या दादल्याक अटक केल्या, तशीच ती गाडी पोलिसांनी जप्त केल्या। मेळिल्ले म्हायती प्रमाण फाटल्या 2 वर्सां सावन त्या सान चलयेचेर अत्याचार जातालो। ताच्या पालकांक 21 डिसेंबराक ही गजाल कळ्ळी। चलयेच्या वागणुकेत फरक दिसपाक लागिल्ल्यान पालकांनी चलये कडल्यान सत जाणून घेतले। उपरांत पुलिशेंत कागाळ नोंद केली। पिडेस्त चली इश्कोलाक व्हरपाक येवपी गाडयेंत सगळ्यात पयलीं चडटाली आनी शाळा सुटले उपरांत निमणे देंवताले। दुबावितान होच वेळ साधून तिचेर लैंगिक अत्याचार केल्ल्याचे मुखार आयले। वैजकीय तपासणेंत ते चलयेचो विनयभंग जाल्ल्याचे स्पश्ट जाला। पुलिसांनी गुन्यांव नोंद करून दुबाविताक अटक केल्या। ताका 4 दिसांची पुलीस कोठडी फर्मायल्या। पुलीस फुडलो तपास करतात। जाल्यार ह्या घडणुके उपरांत थळाव्यांनी दुबावित आरोपीच्या घराकडे व्हडा प्रमाणात एकठांय जावन ताका हांगासरलो आनी गोंयांतलो धांवडायात नाजाल्यार आमी धांवणटली अशी शिटकावणी थळाव्यांनी ह्या वेळार दिल्या। करचे बिन कशें कितें पेट्रोलिंग म्हणजे ते हांगासर रावतात, भाड्याक रावतात। पण 20 पॉइंटर भाड्याक रेंटाक कशें कितें दिवं शकता तुम्ही? आता ते आता म्हाका तुम्ही विचारू नाका, पण रावतात ते तुमकां हांवें इन्फॉर्मेशन दिला। ओके सो फाल्यां कशें कितें पंचाक खबर ना तर ह्या बद्दल सगळ्यांक खबर आहा, पंचायतीक सगळ्यांक खबर आहा। आमी सांगला सुद्धा पंचायतीक। सो आतां कितें सर्वे करपाक व्हेरिफिकेशन करपाक व्हेरिफिकेशन जाता इतले बेगीन करपाचे। जे कोण पळय आहात हांगासर रावतात तांकां हांगासरले खाली करपाचे। अच्छा कित्याक फाल्यां सकाळी एक ही घटना घडली, फुडें आनीक घटना जावंक शकता। ती घटना जर तुमकां रोखून धरपाची आहा जाल्यार आतांच कितें तो उपाय करूंक जाय आनी कितें तो बंदोबस्त करूंक जाय। मनशांक गोंयांत सुद्दां रावपाक दिवपाक जायना। 20 पॉयंट आयज पासून हे कारनामा केन्नाच आमी पळोवंक ना। परवरी हो आतां सद्या घर घेतला जालो 2 वर्सां 3 वर्सां जाल्यार खबर ना। आमी आयजूच हांगा पावला हेजे कडेन आनी हेणी 2-3 वर्सांनी आहले कांड केले। आहले मनशांक हांगा दवरूंक उपकारना, दवरले की हो फाल्यां आनी कितें करूं शकता। मागीर केले की मागीर आमी खंय वयतले की आमचे भुरगे हांगाच खेळटात, केले की आमी मागीर तोंडान कोण दाखोवंक शकना। आहले मनशांक हांगा दवरून फायदो ना। आनी आमच्या गांवच्या लोकांनी पळय डिसिजन घेतला हे सामकें घेतला काय न्हू। आमी गांवकार सामके फायनली या हेंकां घराची सील करूंकूच जाय आनी हेंकां अंतर धांवूंक जाय। पोलिसांनी आता सपोर्ट केला, सगळे आमकां डिक्लेरेशन आनी मेन्शन केला आनी तेंकां फाल्यां आमच्या पंचायतीन व्हडल्या सेक्रेटरी कडेन उलयता सांगला पंचायतीन बी आनी इवन आमच्या म्युनिसिपल रजिस्टर कडेन उलयता सांगला। ओके आनी फाल्यां डिसिजन घेता ते 6 पासून सील करता सांगला आनी आमी सगळे लोकांक उतर दिला 6 पासून तर सील जायना जाल्यार आमी हांगा सेम हेज्या परस डबल लोक हांगा हाजीर जातले आनी तांकां फोर्सिबली भायर काडटले। आमी ह्या वाड्यार रावल्या इतली वर्सां जाल्यार एकट्याचे पासून कोणाचे हे ना की तर अशे पुलिशेन कांड केल्लेले आनी हो आतां नवो येवन जर असो कांड करूंक लागलो जाल्यार आनी भायल्या लोकांक कशे घेतले तुमी? ते भायल्या लोकांक घेवपाचे ना न्हय। आनी भायल्या लोकांनी जर अशें कांड केले जाल्यार वाड्यातलो लोक खंय वयतलो? ताका कळना आपले भुरगे आहा म्हणून ह्या भुरग्याचे अशें करप म्हळ्यार 6 वर्साच्या भुरग्याचे करप हे कृत्य कशें जालें? ताका उजो घालून जळोवन उडोवपाक। ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही।